योकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंयचें राजकारण अजून जायना स्थिर. एका पक्षांतल्यान दुसऱ्या पक्षांत उडी मारपाचे प्रकार सुरूच. गोंयांतल्यान कर्नाटकांत वचप्यांची सक्तीची चाचणी. बॉर्डरीचेर बोळ. कर्नाटकांतल्यान गोंयांत येवप्यांची चाचणी सक्तीची करपाची मागणी. तापत चल्ला गोंयचें राजकारण, पूण गोंयचे तापमानात पातळा थंडाय. राज्यांतली शीतळसाण पावल्या 18 डिग्री सेल्सियसा मेरेन. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कर्नाटकांतल्यान गोंयांत येतले जाल्यार आरटीपीसीआर सक्ती ना, पूण गोंयांतल्यान कर्नाटकांत वतले जाल्यार मात आरटीपीसीआर सक्तीची. देखून गोंय कर्नाटका शिमेर बोळा जालो. पळयात काणकोण कर्नाटकाचे शिमेर कोविडान तयार केल्ले कोफुसांव. आप लोग क्यों यूज कर रहे हैं आरटीपीसीआर? नहीं, आप लोग क्यों बोल रहे हैं आरटीपीसीआर? हम लोग क्या समझे आप लोग? आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? तू क्यों पूछ रहा है? आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? मालूम नहीं क्या आदेश है वो अभी क्या करते हैं? व्हीकल स्टॉप पूछ सकते हैं, रहने दो आरटीपीसीआर, रहने दो. अभी क्या करते हैं? व्हीकल स्टॉप करते हैं क्या? आज जो भी आरटीपीसीआर है उसको अंदर अलाउ करो. क्या आदेश है? क्या सर आदेश मैं दे रहा है? मैं बोल रहा है क्या गोवा का सिटीजन. तुम्ही काढा नाही काढा सांगा तुम्ही 5 दिवसाला पळयता 3 तारखेसान स्टार्ट झाला कोणूच काय विचारना की चालला. सध्या कोरोना लागून सगळ्याच लोकांची परिस्थिती बिकट जाल्या आणि ह्या परिस्थितीक सुद्धा कितल्याशाच लोकांनी 1 डोस आणि 2 डोस सुद्धा घेतले आणि हे डोस घेऊन सुद्धा काही जण बरे न जाऊन पडले, काही जणांक त्रासान जाल्या, काही जणांक विकनेस आयला, तरी पण सुद्धा लोकांनी डोस घेतले. पण दुर्दैव अशें 2 डोस घेऊन सुद्धा हांगासरल्यान काणकोणांतल्यान कर्नाटक वचपाच्या गेटीर एंट्री मेळना. कर्नाटकाचे पुलीस म्हणटा की आरटीपीसीआर टेस्टीचो रिपोर्ट दाखयात मागीर फुडें चला. ह्या विशयाचेर काणकोणांतले आंदोलनकर्ते आणि काँग्रेसीचे सचिव जनार्दन भंडारी हाणें ह्या वेळाचेर त्या चॅकपोस्टाचेर विजीट केले आणि ही ज्या तरेची रॅपीड टेस्टाची कंडिशन आसा तुमी फ्री करा, कारण ना तर 2 डोस घेवन फायदो कितें असो ताणें प्रश्न तयार केलो. त्याच बरोबर गोवा सरकारान जशी कर्नाटकांनी रॅपीड टेस्ट केला तशी गोवा सरकारान सुरू करची अशें ताणें मागणी केला. डिसिजन घेवपाचें आसलें बाबा आमचे कोविड रेट्स वाडपाना वचपा तेमी करपा ताबडतोब तेमी खरें नोटिफिकेशन आउट करपाचें आसलें. खरें जे गेटीर सगळे गेटीर ज्यो प्रिव्हेंटीव मेजर्स आसा पळय त्यो प्रोटोकॉलाच्यो डबल डोस आतां मागीर डबल डोस दिलो आनी कोर्टान सांगलें डबल डोस दिलो पळय खबर आसा घेतलो पळय लोकांनी आनी गव्हर्मेंटान कितें सांगलें डबल डोस दिवन खंय वचपाक एक पण आतां ते डबल डोस कांय इफेक्टेड ना म्हणटात. आरटीपीसीआर जाय म्हणटा डबल डोस कित्याक दिल्लो? शो ऑफ करपाक. मदीं व्हडले बोर्ड मारले मरे आख्खी सगळे पेट्रोल पंपाचेर डबल डोसाची गात वाडली घायली मरे. त्या सर्टिफिकेट कांय फायदो ना. कांय डबल डोसीक कांयच अर्थ ना आसला तेन्ना आरटीपीसीआर ते कंपल्सरी म्हणटात. डबल डोसाक कांय व्हॅल्यू ना आसला. आरटीपीसीआर म्हणटा हांगा फॅसिलिटी आसा काय कितें काणकोणाक हॉस्पिटलाक? कांय ना न्ही खंय आसा. खरें म्हळ्यार आमी केन्ना सावन डिमांड करतात गव्हर्मेंटा फुड्यान कितें काय म्हळ्यार जितले जे बॉर्डर्स आसा थंय कोवीड टेस्टिंग सेंटर जावची म्हण. ज्या कडेन जितले कोण येता ते मगे आतां खुबशे लोक वेगवेगळे कडच्यान येतात तांकां थोड्यां कडेन गाडी आसता थोड्यांक गाडी नासतात तांकां खंय हॉस्पिटलान धांवता रे ते. तुमी करा मरे. आज ऑल ओवर वर्ल्ड प्रत्येक बॉर्डरीचेर कोवीड सेंटर्स आसा टेस्टिंग सेंटर्स आसा थंय तुका चॅक करून तो मुखार धाडटा तेन्ना ते मुखार उपद्रवान कांय वाडना. तशें आमच्या गोंयची गव्हर्मेंटान इनिशिएटीव घेतलें जाल्यार इजी आसलें. आतां पळय हे नाका आसले कडेन करोडांनी कोट्यांनी पयशे वडटात हां आनी हे पळय तांकां करप्शनाची वाड तांकां समज आमकां पळयल्यार कोणूच जातलें. चलत हेमी आतां ओपन केदें दवरलें हें सांग म्हाका कित्याक कोवीड केस वाडोवपा खातीर. कित्याक कोवीड केस वाडल्यार तांकां उत्पन्न मेल्ल्याक हेमी घरांतलो कोण अजून पळय मेलना. आमदारालो मंत्र्यालो कोण मेल्ला आयकला तुमी? आयकला कोण मेलना कित्याक बाकी लोकांक कांय पण केला. तांकां कोवीड केस जाल्यार तांकां पयशे मेळटात करप्शन करपाक मेळटा. देशात फाटल्या 24 वरांत 1.68 लाखां परस चड कोविड-19 नव्या दुयेंतींची नोंद जाल्यार ह्याच काळात 277 मरप्यांची नोंद जाल्या. 8,154 चाचण्यांतल्यान गोंयांत 2,476 नवे दुयेंती मेळ्ळ्यात. 12,019 सक्रिय दुयेंती दिसून आयल्यात. भारतात कोविड केसी वेगान वाडत आसात. देशांतल्या सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो 8,21,446 पावला. कमी हॉस्पिटलायझेशन जालां अशें आसलें तरी राज्यांत ओमिक्रॉनाची वेगान वाड जायत आसा.
देशात दिसपट्टे पॉझिटिव्हिटीचो रेट 10.64% आसलो. दिल्लीत मंगळारा सगळीं खाजगी कार्यालयां बंद करपाचे आदेश दिल्यात. तांच्या कर्मचाऱ्यांक खाजगी बँक, फार्मसी आनी कुरियर सेवा ह्या सारकेल्या सेवेंतल्यान सूट दिवन घरा कडल्यान काम करपाक सांगलां. दिल्ली सरकारान राष्ट्रीय राजधानींतलीं रेस्टॉरंटां फक्त टेकवे आनी डिलिव्हरी सेवांक परवानगी दिल्या. जाल्यार कॉमॉर्बिडिटी आशिल्ले जाणटे, भलायकी सेवा कर्मचारी आनी फ्रंटलायन वर्कर्स ह्या 3 प्राधान्य गटांतल्या 9.68 लाख लोकांक रोलआउटाच्या पयल्या दिसा तिसरो डोस दिलो. व्हायरसा विरोधात कामगार आनी भलायकी सेवा कर्मचाऱ्यां खातीर बुस्टर शॉटांचेर भर दितात. व्हायरस वेगान पातळपाक लागला तशें फामाद व्यक्ती आनी राजकारण्यांक कोविड-19च्यो पॉझिटिव्ह चांचणी अहवाल मेळ्ळ्यात. पळयात पॉझिटिव्ह आशिल्ले कांय व्हीआयपीज. गायिका लता मंगेशकार, भाजप अध्यक्ष JP नड्डा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, काँग्रेस फुडारी प्रियंका गांधी, उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकार. गोंयांत पॉझिटिव्हिटी दर मळबाक तेंकला. भौशीक कार्यावळींक 50% मर्यादा घालून दिल्या, पूण कोणूच पाळिना. 14 फेब्रुवारीक वेंचणूक जातली. राजकी पक्षाचे जायते फुडारी कोविड पॉझिटिव्ह दिसून आयल्यात. वाडट्यो केसी मतींत घेवन वेंचणूक आयोगान राजकीय रॅलींचेर बंदी घातल्या. तरीकय गोंयांत पार्ट्यो आनी सेलिब्रेशनां, गर्दी आनी घसमुड्डी करून जातात. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयच्या राजकारणांतलो सावळो गोंधळ वाडत चल्ला. मायकल लोबो आनी ताची घरकान्न डिलायला दोगांयनी राजिनामो दिलो. भाजपान 2 हुकुमाचे एक्के वगडायले. अशें आसले तरी दोगांचोय काँग्रेसीत प्रवेश मात लांबायेर पडला. जाल्यार ते वाटेन बोळात TMCत गेल्ल्याची तृणमूल काँग्रेस युतीचे वावडेन गोच्ची करून दवरल्या. प्रियोळाचो अपक्ष आमदार गोविंद गावडेन आमदारकेचो राजिनामो दिलो. मंगळारा सकाळी ताणें राजिनाम्याचे पेपर सभापतीच्या दालनात व्हरून दिले. आता तो कमळवासी जाला. प्रियोळच्यानच तो वेंचणूक लढवू शकता. 2017त मोगोपाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकाराक ताणें हारयल्लो. त्या उपरांत भाजपाच्या मंत्रिमंडळात ताका मंत्रीपद मेळिल्लें. म्हजे परीन म्हजे फायद्या खातीर हांव दुसऱ्यांक एडवायस करपाक शकना. परंतु आज इंडिपेंडंट रावले नंतर खुबशें डिफिकल्ट जाता हें करपा खातीर ऑर्गनायज करपा खातीर. म्हणूनच पक्ष प्रवेशन करत जाल्यार एक थोडीशी एक यंत्रणा आनी बाकीचे सगळे रिसोर्स इजिली अवेलेबल जाता त्या दृश्टिकोनांतल्यान. पूण म्हजो रिसोर्स आनी म्हाका डिफिकल्टी आज पर्यंत केन्ना आयले ना. पूण म्हजो पर्सनल हें आसा, इंट्रस्ट आसा. कारण म्हजे मतदारसंघान भारतीय जनता पक्ष सोडून बाकीचे खंयचे पार्टी स्टँड जावपाक शकना. दॅट इज वाय आय हॅव डिसायडेड टू. भाजप आमदारपदाचो राजिनामो दिवपी भाजपाचो हेवीवेट फुडारी मायकल लोबोचो सध्या त्रिशंकू जाला. राजिनामे उपरांत मायकल आपले घरकान्नी सयत वेगळेच काँग्रेसीत वचपाचो आसलो. पूण काँग्रेसवाल्यांनी विरोध केल्ल्यान सध्या तरी मायकल एंट्री घेवपाक शकलो ना. आदी आयकात मायकलाक आनी उपरांत काँग्रेसीचो आदलो आमदार आग्नेल फर्नांडिसाक. तशें आजुनूय कांय जावंक ना फायनल की एंट्री आयज हा फाल्यां हा तो ना. उलोवप आजुनूय चलता आमचे सपोर्टरां कडेन, वेल विशर सगळे कार्यकर्ता तेंचे कडेन उलोवप चलता. तशें नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी कडेन उलोवप चलता. सो आमचे आनी तेंचे ज्या दिसा बसता त्या दिसा जातले कितें तर आमी पार्टीन जॉयन जाताले. मायकल लोबो इज गोईंग टू द पीपल. आतां जे दिसा पॉलिटिकल पार्टीन जॉयन जातले त्या दिसा आमी पॉलिटिकल पार्टीच्या सिंबलाचेर आसतले. ना अजुनूय डिसायड जावंक ना खंयचे पार्टीन वचपाचें तें. अशें आमी एक पार्टीचें नांव घेवंक शकना. आतां कोण जो तर बोबाड मारता तांकां जो जर दिसता की दुसरो लिडर येताना तांकां प्रॉब्लम आहा ते पार्टी आनी ते पोवन घेतले. आमी तितून इंटरफियर करूंक जायना. तशें सगळे पार्टीन आसा. प्रवेश करतना कोण तरी दुसऱ्या नाराजगी आसता. मायकल जेन्ना एंट्री मारता तेन्ना उलोवया म्हणून. आयज पासून तो सदांच फाल्यां 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 करीत आहा. आयज सकाळीं ताणें आयज सांजचें म्हणून सांगलेलें. आयज बंद पडलेलें आहा ते. हांगा आमचे लोकल लिडर्स पळय आहा ते कितें म्हणून डील केला आनी एका मायकलाक घेवंक सोदता. हांवें 6 म्हयने आदीं सांगलेलें, आतांची खबर न्हू, की एक काजिनो लॉबी मिडलमॅन जावन एक 3 मनशांक घेवन एक मिटींग केलेली. आनी हें PCCनूय सांगलेलें
तितूंतलो एकलो CM आनी दोग जाण डेप्युटी CM. म्हणजे हे कोण एक मायनींग माफिया, एक फॉर्मालिन माफिया आनी एक ड्रग माफिया हेंचे लिडर, हे तीग जाण लिडर एकठांय जावन हे गोंयांत चलोवंक सोदता. ही सगळी स्कीम जी आसा ही अमित शहाची. सगळो लोक जाणा आमचो लिडर, व्हडलो लिडर अमित शहाक मेळोन येयला म्हणून. अमित शहा जाणा BJP गोंयांत जिखोवंक शकना म्हणून ताणें BJPच्या मनशांक काँग्रेसीन धाडप. आतां पळय सालिगांव घेतला तो BJPचो, आनी खंय जर आल्दोना घालता BJPचो. आमचे कडेन लोक काँग्रेसमॅन आहा थिंगा सगळे BJPचे लिडर घालून जिखोन हाडप काँग्रेसीचेर आनी मागीर होलसेल तांकां इकोप. ही अमित शहाची आयडिया. आनी तितून आमचे लोक आहा, आमच्या लोकांनी पयशे घेतल्या आनी हे करता. हें आमी एक्सपोज करतले हायकमांडाचेर आनी लोकांशीनूय जेन्ना टायम येता पळय तेन्ना. काँग्रेस TMC MGP युतीची चर्चा चल्ल्या. विजय उपरांत TMCचे खासदार महुआ मोइत्रान काँग्रेस TMCचे संभाव्य युतीविशीं संकेत दिले. हे बातमेक लागून TMCचो संभाव्य उमेदवार असुरक्षीत जाल्लो. कुट्टरीचो TMCचो संभाव्य फुडारी आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सो काँग्रेसी बरोबर हात मेळवणी करतलो अशी वावडी आसली. पूण ही वावडी भायर रावन रेजिनाल्ड युतीचेर उलयलो. There are rumors that I am in talks with my previous party. It's all rumors. There is no question. Second, we have joined this party, the TMC, to fight the BJP. And I feel that they are an option to fight the BJP. There is no question of I leaving the TMC. There is no question of I having any talks with any party. There are rumors that I am joining another party. They are all rumors. I have done this. I have joined the TMC to fight the BJP. I see it as an option. There is all rumors in social media, whatever, wherever. They are all rumors. It is not to be taken seriously. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया, इर्शाद शेख आनी पर्राच्यान संदीप कामुलकार. कोंबा मडगांवां एका पोरण्या वडाक लागिल्लो उजो पालोवन उजो पालोवपी दळान कुशीचें घर वाटायलें. एका घराक तेकून हो वड आडवो पडिल्लो. वडाचो रूख खूबच पोरणो. फाटले खेपे जाल्ल्या वादळांत तो हुमटावन पडिल्लो. ताका आयज अचकीत उजो लागिल्ल्यान कुशीच्या घराक धोको निर्माण जाल्लो. पूण खबर मेळटकच वेळ वगडानासतना धांवत वचून उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उजो आटापात हाडून कुशीचें घर वाटायलें. फायर ब्रिगेडीक कॉल येयले घरा सायडीक उजो भेटलो म्हणून झाडाक एकांक सुमार सारके. आमी इमिजिएटली टर्न आउट करून 5 मिनटां हांगा पावले. पयल्यार आमकां व्हडलो उजो भेटतालो म्हणून घरा सायडीक. सो आमी तें घर आख्खें सेफ केलें आनी आख्खी प्रॉपर्टी सेफ केली. आनी उजो अख्खो पालोवन आमी तेगे अख्खें घर सेफ केलें. कोणाक उजो कित्याक लागलो उजो? अख्खें एक व्हडा झाडाक अख्खो उजो पेटिल्लो ड्राय आसलो. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. पगार वाडयिल्ल्यान उपकारी. आतां आमकां सेवेत कायम करात. वास्को पालिकेच्या कामगारांनी मुख्यमंत्र्याचे उपकार मानल्यात. तेच बरोबर फिक्स करपाची मागणी केल्या. 8 वर्सां जालीं मुरगांव नगरपालिकेच्या 70 कामगारांच्या पगारात कसलीच वाड जायनासली. तांकां कामाक धाडटा थंय ते वताले. पूण हे खेपे मुख्यमंत्र्यान तांचो पगार वाडयिल्ल्यान तेंच्यांनी मुख्यमंत्र्याचे उपकार मानले. आज पेमेंट आमचो वाडयलो CMान. ते बरें जालें. पयलीं आमकां कमी आसलेलो सामको पगार 500 रुपया आसलेलो. तो तेतून आमकां सारके बसनासलेले हे करपाक. आतां ते 700 केला पेमेंट आनी प्लस आमकां लिव्हूय तेणी पास केला म्हटल्यार ते बरें जालें. सर आमी ताका लागून तुमकां थँक्यू म्हणटा. पूण आतां इतलीं वर्सां जालीं 7-8 वर्सां जालीं मोर देन आमी टेम्पररी काम करता आनी फुडें आमकां करपाकूय काय आनी खंय दुसरे कडेन काम करपाक आमकां काय येना. आमची एज पिड्ड जाता. सो तुका लागून आमी तुका एक सांगूंक सोदता की सगळ्याच्या वतीन कितें आमकां जाता तितके बेगीन रेगुलरायज करपाचें. कितें चड दीस जाले न्हू आनी थंयसर सगळें आमी खंय धाडटा थंयसर काम करता. ताका लागून तुमकां थँक्यू म्हणटा सर. आनी बेगीन बेगीन जाता तितले बेगीन बेगीन आमकां रेगुलरायज करपाचें. कितले लेबर आसा कितले वर्सां काम करता? आमचे लेबर मोर दॅन 70 लेबर आसा आनी 8 वर्सां जालीं. मोर दॅन 8 years जाले. आनी सर आनी कितें सांगूंक सोदता एवरी इयर ते आमकां आमचे रिन्युअल जे आसता एवरी इयर जाता. सर आतां इतलीं वर्सां जालीं आतां 7-8 वर्सां जालीं. रिन्युअल आतां बंद करपाचें आमकां कंटिन्यू आमी कामाक दवरपाचें आनी जाता तितके बेगीन रेगुलरायज करपाचें. गोवा 365 खातीर मुरगांवच्यान हिरू महाले. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. उत्तर गोंयांत वारो घोळपाक लागला. ताका लागून फुडल्या 24 वरांत उण्या तापमानात सुमार 1 डिग्री सेल्सियसान उणाव जातलो.
फुडल्या 3 ते 4 दिसांत उण्या तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. 11 जानेवारी सावन आनीक 5 दीस हवामान सुकेंच उरतलें. गोंयांत चडांत चड 29 जाल्यार उण्यांत उणें 18 डिग्री सेल्सियस तापमान उरतलें. 11 जानेवारी सावन कांय वाठारांनी आनीक 5 दीस तरी दंव दाटिल्लो दिश्टी पडटलो. आनीक 48 वरां मळबात कुपां दिश्टी पडटलीं. हवामान खात्यान नुस्तेंमारी करप्यांक वा रहिवाशांक कितें खाशेली अशी शिटकावणी दिवंक ना. आयचें चडावत आनी उणें तापमान 29 डिग्री सेल्सियस आनी 18 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 24 वरांत उण्या तापमानात 1 डिग्री सेल्सियसान उणाव. फुडले 5 दीस कांय सुवातांनी हलकेशें धोकें. नागरिकांक वा नुस्तेंमारी करप्यांक हवामान खात्याची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.